नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। कालापूर सांताक्रूज प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान भयणीच्या फॅमिलीचेर भावाचो हल्लो, भयण आनी मायक मारली, भावोजी गंभीर, हल्लो करतल्या मेवण्यान स्वताकय घेतलो कापून। सर्वोच्च कोर्टाच्या फॉरेस्ट खंडपीठान थारायल्यो गोय मायनिंगाच्या सुनावणेच्यो तारखो 17 ते 19 सप्टेंबर आणि 24 ते 26 सप्टेंबर मेरेन सेगीत सुनावणी। म्हायती आयुक्त कायद्याचे ज्ञान आशिल्लोच आसूंक जाय असो ना, सुप्रीम कोर्टान आदलो आदेश घेतलो फाटीं, गोंय सरकाराचो मार्ग मेकळो। मुख्य म्हायती आयुक्ताचे काम सुरू जातले चौथी उपरांत, राज्यपालान पास केली फायल, कायदो खात्याच्या मान्यताये उपरांत अधिसुचोवणी। आणि दिवचल आता सगळे अर्ज ऑनलायन, राबितो दाखलो, जातीचो दाखलो, 1/14 उतार्यांची फॉर्मां मेळटली कचेऱ्यांनी वचन आसतना 6 सप्टेंबराक सुरू। खबरो विस्तारान। कालापूर सांताक्रूज प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान घडिल्ल्या हत्याकांडात वाज कुटुंबातल्या दोगांचो जीव गेलो। दोग जाण जीएमसीत आसात। सोंपल्या त्या भयणीचे नाव मोरीन वाज आनी दुसरी तिची माय ओरिता। राती नॉर्मन फेर्नांडिसान सांताक्रूज तांच्या घरांत घुसून आपली सख्खी भयण, तिची माय आनी भावोजीचेर सुऱ्यान हल्लो केलो। पुलीस सांगता त्या प्रमाण त्या पयलीं तांचे मदीं प्रॉपर्टी वेल्यान बरोच वाद जालो। नॉर्मन आनी ताचो भावोजी मेडिकलांत आसात। नॉर्मनाक पुलिसांनी ताब्यांत घेतला। This one guy by name Norman Fernandez, he killed his own sister and assaulted her husband and also killed mother-in-law of his sister. The issue appears to be property dispute and there was simmering disturbance among them. And today he came and entered trespass into their house and attacked these two ladies and killed them on the spot. And the attacker has also injured himself? Yeah, as per the information, the accused has inflicted self-injuries and he is also undergoing treatment at GMC. The condition of this presently is stable. He is stable. He could talk with difficulty. We are observing him. And the wife and the mother? Yeah, they are also under treatment. And, so no death is taken. Sorry? No death is taken place. Only 2 deaths, no? 2 deaths. 2 deaths. निमणे गोयचे मायनिंग केसीची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या फॉरेस्ट खंडपीठान थारायली। 17 ते 19 सप्टेंबर आणि 24 ते 26 सप्टेंबर अशी 6 दीस ही सुनावणी चलतली। दिल्ली सावन मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या 6 दिसां भितर गोंयच्या केसीचेर कितें तरी ठोस निर्णय घेवपाचेर सगळ्या पक्षांचो यत्न आसा। गोयच्या मायनिंग केसीचेर सुप्रीम कोर्टान सलग 6 दीस सुनावणी जावन केसीचो कितें तरी निकाल लागपाची आस्त सध्या सगळ्या संबंधितांक आसा। सुप्रीम कोर्टान संविधानाविशींचे खटले आयकुपी खंडपीठ मंगळारा सावन दुसऱ्या केसीचेर सुनावणी घेतले। हे खंडपीठ हे केसीची सुनावणी 17 ऑक्टोबर मेरेन सोंपोवन गोयचे केसीचेर सुनावणी घेवपाची शक्यताय आसा। 17 ते 19 सप्टेंबर आणि 24 ते 29 सप्टेंबर मेरेन गोयचे मायनिंग केसीचेर सुनावणी जातली। इतले मजगती खण खाते, गोय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि वाळपय पुलिसांनी मेळून अडवय सत्तरीतल्या एका बेकायदेशीर खणीची पळोवणी केली। पळोवणे वेळार सुमार 40 टनाचे मँगनीज खनिज काडिल्ले मेळ्ळे। हे संबंधी खण खात्यान वाळपय पुलीस स्टेशनार कागाळ नोंद केल्या।
बेकायदेशीर खण वेवसाय चालू आशिल्ली ही जमीन शंकर देसायाच्या फॅमिलीची. सुप्रीम कोर्टान गोंयची मायनिंग केस चालू आसतना ह्या सारकिल्या बेकायदेशीर खण वेव्हाराचेर कारवाय करून गोंयान बेकायदेशीर मायनिंगांक पाळो दिवचे नात हे सरकार सुप्रीम कोर्टान दाखोवंक सोदता. गोंयचे मायनिंग केसीचे सुनावणेचेर आतां मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्यांची नजर आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. म्हायती आयुक्त हो कायद्याचे ज्ञान आशिल्लो अधिकारीच आसपाक जाय असो ना, बिगर न्यायिक अधिकारी आसूं येता अशें सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केलां. म्हायती आयुक्तांच्या नेमणुकांचेर सुप्रीम कोर्टान ह्या पयलीं दिल्लो आदेश कायद्याचे नजरेन चूक म्हूण सांगून खंडपीठान मंगळारा फाटीं घेतलो. म्हायती आयुक्त हो न्यायिक वा कायद्याचे ज्ञान आशिल्लोच अधिकारी आसूंक जाय असो सुप्रीम कोर्टान आदेश दिल्ल्यान देशभर म्हायती आयुक्तांचे नेमणुकांचे बाबतींत कोफुसांव जाल्ले. राज्याचो म्हायती आयुक्त वा मुखेल म्हायती आयुक्त हो हायकोर्टाचो निवृत्त मुखेल न्यायाधीश वा सुप्रीम कोर्टाचो जुईजच आसूंक जाय अशें सुप्रीम कोर्टान म्हणिल्लें. पूण राज्याकडेन इतले न्यायाधीश नाशिल्ल्यान म्हायती आयुक्ताचे नेमणुकेचो राज्याफुडें प्रस्न आशिल्लो. आतां हो प्रस्न सुटला. म्हायती आयुक्ताचे नेमणुकांचेर सुप्रीम कोर्टान आदलो आदेश फाटीं घेतलो. राज्य म्हायती आयुक्त हो कायद्याचें ज्ञान आशिल्लोच आसूंक जाय अशें ना. विज्ञान, तंत्रगिन्यान, मिडिया वा तसल्या वाठारांतले व्यक्तीक प्राधान्य दिवचें. कायदेशीर किचकट केस आसल्यार कायदो तज्ञाची मजत घेवं येता. फाटलो आदेश हो कायद्याचे नजरेन चुकीचो आशिल्ले अशी कोर्टान कबुली दिल्या. सुप्रीम कोर्टान आपलोच आदेश फेरनियाळ घेवन फाटीं घेतला. आतां राज्य म्हायती आयुक्त नेमपाक गोंय सरकाराकय पर्याय मर्यादीत ना. सरकारान मुखेल म्हायती आयुक्त म्हूण IAS अधिकारी लीना मेहेंदळेक निश्चित केला. मात तिचे नेमणुके विशीं कायदो खात्याचो सल्लो घेवप चल्ला. राज्य म्हायती आयुक्तांची थारायिल्ली 2 नांवां हे पयलींच बोवाळ घाल्ल्यान सरकाराक फाटीं घेवची पडल्यात. आतां मात सुप्रीम कोर्टान सरकाराचो मार्ग मेकळो केला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मुख्य म्हायती आयुक्ताचे प्रत्यक्ष काम चौथी उपरांतूच सुरू जातले. CIC लीना मेहेंदळेच्या नियुक्तीची फायल राज्यपालान पास करून सरकाराक धाडून दिल्या. सरकारान आतां ती कायदो खात्याकडेन दिल्या. कायदो खात्यान शिक्को मारलो की सरकार CICच्या नियुक्तीची अधिसुचोवणी काडटले. एका राज्य म्हायती आयुक्ताच्या नावाची शिफारस आंगलट आयले उपरांत सरकार शाणो आनी सादूर जाला. मुखेल म्हायती आयुक्त म्हूण सरकारान वेंचून काडिल्ले लीना मेहेंदळेच्या नावाक राज्यपालान मान्यताय दिली. आतां सरकारान CICची फायल कायदो खात्यान धाडल्या. CICच्या नावाची अधिसुचोवणी काडचे पयलीं सरकार कायदो खात्या कडल्यान सगळ्यो कायदेशीर गजाली तपासून घेवपाक सोदता. एकदा कायदो खात्यान शिक्को मारलो काय सरकार लीना मेहेंदळेच्या नावाची अधिसुचोवणी काडटलो. मागीर CICचो शपथविधी जातलो. हे सगळे जावन CIC प्रत्यक्ष कामाक लागता म्हणसर चवथ उलगतली इतले खरे. राज्य म्हायती आयुक्ताची पदां भरच्या पयलीं कायदो खात्या वरवीं अभ्यास करपाचें सरकारान थारायला. कायदो खातें सध्या त्या पदांच्या नेमणुका विशीं अभ्यास करता. त्या उपरांत सरकार त्या पदांची परती जायरात दिवन SICची नेमणूक करतलो. सुत्रां उलोवन दाखयतात त्या कोतान ती जायरात येता म्हणसर आनीक 15 दीस तरी वतले. सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.